31 ब्रेस्तार मेयाची 29 तारीख 2025. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप अध्याय 18 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. उपरांत पावल आतेनांतलो भायर सन कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्माल्लो आक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पतीने प्रिसिला संगी इटलीतावन आयिल्लो तितलोच, कित्याक सोमेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वचचे म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरींच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेर रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक सबाता दिसा सिनेगोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतालो. सिलास आनी तिमोथी मॅसेडोनियांतावन थंय येवन पावतस पावल आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगटच्यांत खर्चूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावून ताची निंदा करूंक भायर सरल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्त्रां फापुडली आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचें रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रगताक हांव जबाबदार न्ही. ह्या फुडां हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतालो. अशें थंय तावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तीसियोजुस्त नांवाच्या जुदेव न्हय आशिल्ल्याक लागीं वचून रावलो. ताचें घर सिनेगोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमानूंक पावलो. ह्या शिवाय सबार कुरिंतकारांनी पावलाची शिकवण आयकली. ताणें सतमानले आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1 2 तावन 3 AB आनी 3 CD तावन 4. श्लोक जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणयलां. श्लोक जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विशेष मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आपल्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. उद्गार आलेलुया आलेलुया. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना म्हणटा सोमी. हांव वचून तुमचेशी परत्यान येतलो आनी तेदवां तुमची काळजां संतोशान उमाळटली. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळ 16 तावन 20 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे एकामेकां म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापासोशी वेतां अशें म्हूण तो म्हणटाने. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हणून हांवें तुमकां म्हणलें. ताचो अर्थ तुमी एकामेका विचारनासात मूं. सतच हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्यात
पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सुवार्थेंत थोड्या काळाक तुमी म्हाका पळोवचें नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हणली उतरां पयलें जेजूच्या आनी उपरांत शिसांच्या आनी परत जेजूच्या तोंडांतावन आमी आयकली. ह्या उतरांनी आटापसो थोड्या वेळाचो अर्थ कितें म्हूण समजूंक शीस अत्रेकतात आनी जेजू तांकां निराशी करिना. सगळी सुवार्ता जेजूच्या खुर्सा मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचे नदरेन देखतना आमकां स्पश्ट जाता की शिसांक जेजूचे खुर्सा मरण विशेष दुखा कारण जाल्लें. जेजूक इन्कार केल्लो, सतमानिनतलो, खुर्सायिल्लो संवसार जेजूच्या मरणांत संतोसलो तरी ह्याच कारणाक लागून शीस दुखेस्त जालें. तरी जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत सतमानिनतल्याचो संतोष निवलो आनी दुखेस्तांचो दूख संतोषान बदल्लें. संवसारान चिंचे परी जेजू आनी ताच्या शिसांचो वेगळासार निरंतर जालो ना, बगार थोड्या वेळाचो. दूख संतोषान बदललेलें आसता हो संतोष अमर जालो. आपल्या पुनर्जीवनपणा विशीं आनी सताच्या आत्म्याच्या येण्या विशीं आनी आपणे बापाशी वेचें शिसांक कशें बऱ्याक पडटलें म्हणले विशीं पयलेंच सांगून दिवन जेजू शिसांक धैर्यान भरता.